युनियन मेंबर्स आसा ते आज हांगा मेळिल्ले आसा। आज आमी हांगा एकठांय जावपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, फाटलो आमचो जो स्ट्रायक आसा आज गेले 1 वर्स जायत येयलें की जे दृष्टी कंपनी कडेन हे जे आमचे भुरगे काम करताले ते कंपनीच्या त्रासांक कंटाळून ते सगळे रस्त्यार देवले आणि आज 1 वर्स जालें आमी रस्त्यार आसा, आमकां जॉब ना। तेच्या नंतर आमचो स्ट्रायक जालो आणि स्ट्रायक जातकच आमकां सीएमाच्या थ्रू आमची एक मिटींग फिक्स जाली सीएमा कडेन आणि त्या मिटींगेन आमचे एक बरी पॉझिटिव्ह आमची मिटींग जाली आणि त्या मिटींगेन आमकां अश्युरन्स दिले सीएमान की हे सगळो जो इश्यू आसा तो आमी रिझॉल्व करुया बरे भशेन। आपूण पळयता की ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू ह्या भुरग्यांक आपूण खंय तरी आपूण तांकां भितर घेवंक शकता किंवा दृष्टी कंपनीचे जे ऑफिसर आसा टॉप ऑफिसर्स तांच्या कडेन एक मिटींग आमी जॉयंट मिटींग घेवया आणि हो इश्यू आसा तो आमी रिझॉल्व करुया। सगळ्यांक आतां खबर आसा सून आफ्टर दॅट झेडपीची इलेक्शन डिक्लेअर जाली, कोर्ट डिक्लेअर जालो, त्याच्या नंतर हे पॅन्डेमीक आमचो इश्यू सुरू जालो कोरोनाचो। सगळ्या कडेन सगळे व्यवहार ठप्प जाले, लॉकडाऊन जाले, एका फाटोफाट एक जायत रावले आणि आमचो इश्यू आसा थंयच पेंडींग उरलो। फुडली जी मिटींग जावपाक जाय आशिल्ली 15 दिसांनी जी सीएमान सांगलेली ती मिटींगूच जावंक ना। आता कोरोनाचो इश्यू जाल्ले आसा देशभरात जगभरात हो इश्यू जाल्ल्या कारणान आमी कांयच करूंक शकले ना। आमी ओगी रावले, आज जातले फाल्यां जातले, आज जातले फाल्यां जातले। त्याच्या मदीं आमी कम्युनिकेट केले सीएमा कडेन की कशी एक आमची कमिटी बरोबर मिटींग करपाक की ह्या भुरग्यांक कितें तरी अश्युरन्स दिवपा खातीर, पूण ती मिटींगूय आमची फिक्स जाली ना। आणि आज अशी परिस्थिती जाल्या की भुरगे आज विदाउट जॉब, 1 वर्स काम ना, आज तांची जेवपा खावपाची उपासमारीची पाळी तांचेर येयल्ली आसा। म्हणून भुरगे आज हांगा आयले, म्हाका फोनूय केलो, मॅडम आमच्या कडेन आनी उपाय ना, कित्याक आनी मिटींग पॉयंट म्हणटा तसो आमकां करूंकूच मेळना। नॉर्थ टू साउथ भुरगे सगळे अख्खे गोंयचे भुरगे आसा, एक कडेन येवप व्हेरी डिफिकल्ट। म्हणून आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर सदांचे भशेन आमी स्ट्रायकाक येता त्या भशेन आमी हांगा आयले। भुरग्यांचें म्हणणें आसा कोरोनान मरता ते मरता, पूण आमी अशेंच मरपाची आमची वेळ येयल्ली आसा, कित्याक कांयच ना आनी कितें करपाचें, कित्याक सीएमान एश्युरन्स दिल्ल्या कारणान आमी उतराचेर आज रावल्या। आज हांगा येवपाचो इतलोच उद्देश की एक मिडियाच्या थ्रू जो आमचे पुलीस भाव आसा त्यांच्या थ्रू जेणे आमकां सदांच तुमी सपोर्ट केल्लो आसा त्याच्या थ्रू सीएमाक एक मेसेज की कितें तरी आमकां एक तुमच्या तोंडातल्यान परत एकदां उतर मेळचें की हो इश्यू आमी बेगींतल्या बेगीन रिझॉल्व करुया। आमकां खबर आसा सीएमाक सध्या पॉझिटिव्ह टेस्टेड जाल्ले आसा, इवन तेंचे स्टाफ। आमी देवा कडेन मागता ते बेगींतल्या बेगीन बरे जावचे, ते आमची हे आसा की पूण आतां आमी आमचे पीआय आसा पणजेच्या तांच्या कडल्यान जे आमचें कम्युनिकेशन जालां तें म्हणजे पीआयन आमकां सांगलां की जेन्ना सीएम परत ऑफिस जॉयन करतले, आतां सध्या तितले इजी ना थंय कम्युनिकेट करपाक, जॉयन जातले तेन्ना इमिडिएटली तुमी मागीर कितें आसा तुमकां रकाद आमी कळयता की आनी हांगा येवपा लिगली सुद्दां आमी आमचें आसा की लिगली आमी कलेक्टरा कडेन परमिशन घेवन आमी हांगा जॉयन जातलीच। पूण जेन्ना सीएम परत जॉयन जातले इमिडिएटली आमी हांगा परत आमी येतली। आज आमकां सरान आमकां सांगलें आसा की तुमचो इश्यू रिझॉल्व करपा खातीर सगळ्यांचो आमचो सपोर्ट आसा आनी तो सदांच आसा। पूण आमकां एक एटलिस्ट आज एक ऑफिसांतल्यान एक कळोंक जाय आसलें की बाबा तुमी येयात परत सीएम येतकूच आमी कितें तें तुमचो डिसिजन घेवया। पूण आतां आमी एक विश्वास एक दवरून परत एकदां आमी भुरग्यां कडेन आमी उलयल्या की आतां इतलो तेंप जालो आमी रावल्या, एक 15 दीस आनी एक आमी पाशियस काडटा आणि नाल्यार त्याच्या नंतर मागीर जे कितें फुडले सुचोवप, कित्याक आमी आतां भुरग्यांक हांव कितें आसा दिसाक 100 कॉल अटेंड करपाची हे म्हाजे कडेन ना, कित्याक इतले कंटिन्युअस भुरगे फोन करता की मॅडम कितें करुया, कितें करूं, सराक कंटिन्युअस फोन करता, आमचें कम्युनिकेशन चालू आसता, पूण इतले इजी नासता भुरग्यांक प्रत्येकाक सांगप। म्हणून मागीर कितें आसा भुरगे मागीर कितें करतले तेजेर आमी मागीर रिस्पॉन्सिबल ना। सीएमाक आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, तुमी बरे भशेन आमचो इश्यू रिझॉल्व करपा खातीर तुमी पुढाकार घेतलेलो आसा, तो बेगींतले बेगीन तुमी जेन्ना परत जॉयन जातले ऑफिसान बेगींतले बेगीन आमचो इश्यू रिझॉल्व करचा। आतांय तुमी जर आमचें हें कम्युनिकेशन तुमच्या पर्यंत पावलां जाल्यार त्याच्या मदीं कितें तुमचें समज आसा टेलिफोनिकली आमचे कडेन उलोवपाक तुमी शकता तुमच्या ऑफिसांतल्यान, जाल्यार आमी रेडी आसा। Government, we these workmen were on the street. They went to all these talukas, all this administrative office.
they came here now and again this no. Today is not our this one strike. This is not a strike activity for your kind information. See, since this we were unable, government was unable to meet us. But the strike is a continue. Wait. No, we will take it as a strike because since we are following you, we have seen that it is like in kind of the strike. Yes, but today it is not a strike activity. Apart- It is like a mass appointment with the CM through media. This is a mass appointment of this union workmen, every union workman. Because ultimately, So the strike is called off. No, strike is not called off. you Strike as such, subject to the assurance given by the CM personally, which then later on I also made it clear to the media soon after this CM's appointment that we have kept a strike on a hold. We have kept a strike on a hold because this assurance is given, but that assurance is need to be translated practically, executively in terms of this recruiting this workmen. If not, then you will resume the CM strike. assured permanent jobs to each and every workman. If not, you will going to resume the No, strike. question doesn't arise of not. Okay. Question arises like we are cooperating. Okay. We are cooperating, that is the question, and we have cooperated. You see, enough long and democratic this and all conventions were done, enough long rope was given to the government, so that the relief is given to us.